I heard personally. I mean, yesterday also, last night I was personally. I am not just telling anything. I was personally present at SADA after getting. So basically, yesterday late evening, we received a complaint from the locals of SADA complaining about a foul smell being observed in their area. So also at the request of the MLA, because MLA also called me. So on the request of the MLA, I had a meeting today with the representatives of Pollution Control Board, the representatives of Southwest Ports and Adani Ports. Also few locals were present. So we had a meeting, we had a detailed discussion. So when we inquired with them, in fact, the port authorities were also not aware about this foul smell. But since the locals were suspecting the fall is because of coal handling, so that is why we had called them. So since they are also not aware, today we have decided if the same smell repeats today, so we will personally go on the site with all the representatives and we will try to find out the truth. पोल्युशन बोर्ड बी आयिल्ले पोल्युशन बोर्डाचे लोक बी आयिल्ले Pollution Control Board were present. सर लास्ट इयर असो फॉल स्मेल येतालो लास्ट इयर Yeah. बोवाळ जाल्लो सो इट इज कंटिन्युअस म्हणजे ह्या वर्सा आता पावसान सेम इश्यू So जाता last time also we had a meeting on the same issue, but after the meeting there was no any further complaints about that. सर आणि Yes. डायरेक्शन्स कितें दिला तुमी मेंटेन करपाचें No, as of now there is no direction because today we are observing and we will try to find out the source. And only after once we identify the source, we will be able to give the direction. सो इफ द फॉल स्मेल कंटिन्युअस टुडे ऑल्सो फाल्यां तुम्ही इन्स्पेक्शन करून So फुडली today we are inspecting. If the false repeats today, so today evening we have decided to personally visit at the site. कंटिन्यू जालेले आहे Ah, जायना जाल्यार इट विल बी अबंडंट yes. थँक्यू सोबत एक आमच्या साड्याचेर एक परत एकदा हो इश्यू येयलो आसा आणि हो सेम इश्यू जो आसा पळय लास्ट इयर 2024 इन द मंथ ऑफ जानेवारी 25 जानेवारी सिमिलर मिटींग आम्ही डेप्युटी कलेक्टरा कडेन घेतलेली आणि परत ती म्हाका एकदा मिटींग ती परत घेवची पडली आणि ही मिटींग आम्ही आपयली डेप्युटी कलेक्टरान आमचे सगळे जे कोण हँडलिंग करता स्पेशली अडानी JSW हांकां आपयलेले त्याच प्रमाणे आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे जे लोक आता तांकां आपयलेले तशेंच आमचे पुलीस डिपार्टमेंटाचे DYSP तांकां सगळ्यांक आपयलेले आनी एक मिटींग घेतली कित्याक हो इश्यू परत येयलो आसा आमच्या मुरगांव गोवा कित्याक गेले 3 दीस जाले आता एक डिफरंटूच एक वास येवपाक लागलेलो आसा सो लास्ट टायम तसोच जाल्लो आणि एक कसलो तरी बर्निंग स्मेल येवपाक लागलो आणि इट इज व्हेरी अनबेरेबल लोकांक तो वास घेवपाक खूप त्रास जाता हो वास कितें आतां तूं सकाळचो गेलो जाल्यार हो वास आसना हो फक्त रातचोच येवपाक लागता 7 उपरांत आणि 7 उपरांत फुल रातभर आसता ती अर्ली मॉर्निंग पर्यंत आसता 7 पर्यंत सो सकाळचो 6-7 पर्यंत आसता ते उपरांत वास ना सो हो लोकांचे अशें प्रिडिक्शन जालें आसा लास्ट टायम आमी केल्लें की बाबा खंयचे तरी हे कोण हँडलिंगांसून हो वास येता काय न्ही विच इज अनबेरेबल बर्निंग स्मेल कसो आणि लोकांक बेर करपाक जायना लास्ट टायमूय जेन्ना आमी अशीच मिटींग घेतली तेज्या उपरांत 2 दिसां भितर आमी तांकां डेडलायन दिलेले 15 दिसां भितर जर हो वास जर कंट्रोल जायना जाल्यार आमी रस्त्यार येतले म्हणून लोक सगळे मुरगांवचे जाल्यार तो ऑटोमॅटिकली बंद जाल्लो आतां 2024 देड वर्सान 25 जानेवारीच्या उपरांत आयज देड वर्स जाले आयज आमी जुनान आसा सो देड वर्सान परत इश्यू आतां इरप्ट जाल्लो आसा आणि त्याच्या लागून आयज परत आमी एक जॉयंट मिटींग घेतलेली आसा आयज म्हाका एश्युरन्स दिल्लें आसा की आयज सांजचे 7 उपरांत आमचे पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड JSWचे अडानीचे अलॉंग विथ पुलीस एंड अलॉंग विथ द लोकल्स थंयसर एक इन्स्पेक्शन जाता जॉयंट इन्स्पेक्शन बाबा वास कित्याक लागून येता आनी हांवें तांकां सांगलें सगळे प्रिकॉशन घेवचे म्हणून थंयसर सॅम्पलिंग घेवचें म्हणून पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाक आनी हो वास कसो येता ती कित्याक ही म्हाजे कडेन आमच्या मुरगांवचे लोकांक स्थानीक लोक आसा रेजिडंट्स जे सड्या वयले जेटी बागा वयले बोगद्या वयले हे लोकांक तो वासाचो इफेक्ट जाता तेज्या लागून लोकांनी सगळ्यांनी म्हाजे कडेन कंप्लेंट केली करता ते प्रमाणे आयज आयज सांजचे सगळे लोक थंय येवपाचे आसा आमचे सड्याचेर तो चॅक करपाक लागून वास कित्याक लागून येता लोकांचे एजम्पशन आसा की कोल्ड हँडलिंगाक लागून हो कोलाचो वास येता म्हणून जशे आतां कोलचे JSW अडानी येयले ते म्हणपाक लागले तेजो जर वास येयलो तो एवरी इयर येवंक जाय आतां सडनली कित्याक येता सो ते आपली बाजू म्हणटा बट आमी तांकां तुमी तशें उलोवं नाका म्हणलें की पावसाच्या टायमाचेर न्हू ते पावसाच्या टायमार तेन्ना जानेवारीन कित्याक येयलें सो अशें खूब आसा सो सोल्युशन कितें एक्झॅक्टली कितें आसा पोल्युशन कंट्रोल कितें म्हणटा आमी जे चॅक करता ते आमी डस्ट पोल्युशन चॅक करता आमचे कडेन तसो गॅजेट ना जो आमी स्मेल
एक कंट्रोल करूंक शकता स्मेल पोल्युशन जो येता पळय तो सो तेन्ना वचून ते आयज येवन एक्झॅक्टली कितें आसा ते फायंड आउट करतले आमदार कितले व्हडले एरियाक इफेक्ट जाता म्हणजे कितें सांगलें फूल सडा फुल शेणा फूल सडा म्हणजे सगळ्या भितर तुका ते 4 वॉर्ड येयले 1 to 4 वॉर्ड 4 वॉर्ड येता तशेंच मागीर आमची जेटी बाग आसा वॉर्ड नंबर 5 वॉर्ड नंबर 6 म्हणजे जेटी बोगदा मरीन ऑयल इफेक्ट जावपाक लागलेलो आसा आता गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटी पोर्टांसून येता गव्हर्नमेंट ऑथॉरिटी कितें सस्पेक्ट करता म्हणजे मिटिंगेक डेप्युटी कलेक्टर बी असो कितें सस्पेक्ट करता सस्पेक्ट म्हणल्यार कितें आसा तो लास्ट टायमूय जाल्लो आनी तेन्नाच ते सांगले कितें मिटींग जाल्या उपरांत 2 दिसां भितर बंद जालो आता आमचो एझम्पशन असो आसलो लास्ट टायम कित्याक जे ते उदक जे स्प्रिंकल करता ते सिवेजीचे ते हे करून करतात सो ते आसूंक जाय बट ते कितें म्हणटा हे उदक आमी थ्रूआउट द इयर करता जाल्यार थ्रूआउट द इयर येवंक जाय आसलो अशें तेंचें म्हणणें आसा सो एक्झॅक्टली आमकां कोणाकूच कळना कित्याक इवन पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड वचून न वेता कितें म्हणटा आमी आयज फायंड आउट केल्या उपरांत आमकां कळटलें बाबा एक्झॅक्टली कितें आसा सो फक्त हांव इतलोच एश्युअर करपाक सोदता आमच्या सगळ्या मुरगांवच्या लोकांक स्पेशली आमच्या सड्या वयल्या लोकांक कितें बाबा हेजी आमी दखल घेतलेली आसा आनी हेजी सोल्युशन आसा तो इमिजिएटली आमी काडटले कित्याक हांव आमच्या लोकांक केन्ना त्रास जावपाक दिना न्हू वास खंयच्यान येता आयच्या दिसा भितर हांव फायंड आउट करून हेजेर सोल्युशन काडपाचें 100% हांव म्हाजो प्रयत्न चालू आसता हो वास आमकां कंटिन्यू 5 दीस आसलेलो 5 ते 4 दीस आसलेलो आनी कंटिन्यू हांव एक्सपिरियन्स करता हांव रावता बार्मेश्वराचो थंय पर्यंत तो हांगाच्या हरभरा भशेन हांगाच्या आमच्या गव्हर्मेंट स्कुला भशेन तो वास येता जळयल्या भशेन सो भाई तेज्या प्रमाणे आमी भाईक फोन मारलेलो भाई अशें वास येता तेज्या कारण भाईन आयज इमिजिएटली मिटींग आपयले आनी आयज आमचे इन्स्ट्रक्शन दिवपाचे पर्सनली आमी प्रेझेंट आसतले जाय ते कंप्लेनी आसले ते आमी आमच्या आमदार हे केले आणि आज इमर्जन्सी कलेक्टर ऑर्डर काढून सोल्युशन बोर्ड JSW वाड्याने यांचे मिटिंग घेऊन आज सांजची त्यांच्यानी सोल्युशन काढता म्हटल्यार